मन की बात हो कार्यक्रम गोंयांत प्रत्येक फावटी आमी सगळ्या बुथांचेर पळयता. आयचो कार्यक्रम साकयता रवींद्र भवनात म्हज्या बरोबर आमचे आमदार बाब प्रेमेंद्र शेट डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हेय म्हज्या बरोबर पळोवपाक आशिल्ले. माननीय मोदीजी वेगवेगळ्या विशय मन की बात ह्या कार्यक्रमात घेता. आज पद्मश्री पद्मभूषण हाच्या बरोबरूच स्पोर्ट्स बीच टुर्नामेंट त्याचबरोबर परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमाचेरूय तेंच्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीची चर्चा केली आणि गोंयांतूय बी परीक्षा पे चर्चा या कार्यक्रमात सगळे हायस्कूल्स आणि हाय सेकंडरी या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जातली. खूप भुरग्यांचे जे आमी म्हणटा एग्जाम टेन्शन हे कमी जावपा खातीर परीक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम खूपच युजफूल आसा. माननीय मोदीजींच्या कारणान कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि अरुणाचल पासून गुवाहाटी पर्यंत अरुणाचल पासून गुजरात पर्यंत या वेगवेगळे विशय मन की बात या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक समजता, लोकांक कळटा आणि खरोखरूच माझे तर म्हणणे आहा की हर एकट्यान मन की बात हो जर कार्यक्रम कळयत जाल्यार देशभर अशा पद्धतीचे इनोवेटीव थिंग्स जे चालू आसा ते सुदोदीत युवकांक कळपा खातीर माननीय मोदीजी हे प्रेरणास्थान आसतले. हांव परत एकदां मन की बात ह्या कार्यक्रमांत समेस्त हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांचे स्वागत करता आणि परीक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम आमच्या सगळ्या हायस्कूल्स आणि हाय सेकंडरी हांच्यांनी करचो. तांचे टिचर्स भुरगे इवन दो पेरंट्सांनी हो कार्यक्रम पळोवचो ताचो खूब मोठो फायदो भुरग्यांक आपलें टेन्शन कमी करपाक जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.